नमस्कार तुमकां सगळ्यांक लंडन शहरान तुमचे स्वागत असा. शेफ डॉन किचन आयज मातशे डिफरंट वेगळे करया. गोवन फेस्टिवल हा थंय तुमकां व्हरता. होंसलो या आमी आयज गोवन फेस्टिवलाक. तर आयच्या व्हिडिओन आमी पळयतले गोवा डे. हांगासर तुमकां दिसती पडटले बाय लोना, कॉमेडी क्वीन गेनेर, कॉमेडी किंग आगोस्तीन आणि आमचे गोंयचे जेवण. हय 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 पळोवनूच भूक लागले. एवरी इयर जाता. गेले 2 वर्सां कोविडा लागून जावना. गोवा डे भरपूर व्हडले आसता. सॅम्पल एग्जाम्पल पळया कितले व्हडले आसता. तर पयलीं आमी मातशें फंक्शन पळोवया आनी मागीर जेवणाचे बंदोबस्त करया. मागीर परतून फंक्शन पळोवया आनी मागीर परतून जेवणाचे बंदोबस्त करया. हांसपाची फिल्म तुमकां दितलो आमचो कॉमेडी किंग आगोस्टिनो, कॉमेडी क्वीन जेनेट आनी आमच्या सगळ्याच्या आवडीचो आनी एक नॅचरल कॉमेडियन लुईस बच्चन. सो ही तुमकां हांसपाची फिल्म घेवन येतली. ही आमची भावना आज तुमच्या मुखार आमची परंपरा कशी आमचो कुणबी डान्स करतली. मोठ्या गाणी देता वेगळ्या मोठ्या तळ्या जाऊन दी आमकां.
कसा हा, बरोबर. हय कोणागे बरो भुरगो हांव काय वळखना ताका पूण रोखडो म्हाका हुंय मेळत जाल्यार रोखडी जावप पडटा बरो भुरगो मुगे चेडवा हेज्या गळ्या गायल्या बरें दिसता म्हाका बाबा काजार जावपा उमेद अशी ना तुका ना ना आहा काजार मुगेन हाल सकाळ उठून तोंड धुईनासो जावपा जाता इतली फास्ट तू इतली फास्ट मागीर कोणा लावला रे तो काजार जावपाक ना कितें जाला म्हाका मरे मुगे चॉयस मेळना मुगे घोस्ता चेडू मेळना तेका लागून पेंडींग हांव म्हणून कसले अशे मास लायक जात तुका म्हणजे अशे आडमासू चोरो काय हे सुतांचे ना मास केसले हाताव वय. पण चेडू मरे शिकलो शिकलो जाय तुका शिकलो चेडू नाका म्हाका मागीर- शिकलो चेडू को काजार जावप म्हणजे चेडू बाय तुजी माथ्या बसता होय न्ही पण शिकप नासलो चेडू कोता येता मुगे चेडू कोता येता बरं तुका कितली शिकलो शिकला सगळी सब्जेक्टा फेल जाला अरे 25 वर्ष जाले एकूच क्लासी शिकता मुगे चॉईस मरे हो होय हो मुगे चॉईस मरे होय. केसले जाय म्हाका पूण एक सांग म्हाका कितें 100 रुपये पास होय हा तुका म्हाका होय. हांव पिता होय. पूण चोय हांव म्हाका सोर जायो म्हणून ना होय न्ही आनी हांव बाराचे वचोन पिना हा. घराको बसून पिता कळ्ळें जायो म्हूण ना होय. डेली पिना मागीर हो तो सांगता मरे म्हाका सोबेत सांगता मरे हा तूं डेली तूं 100 रुपये म्हणून कोण दोन-तीन घालून तुजी बाया कडेन डेली होय. चॅक हांव पिता होय. बाराचे न्हू घरा कडेन होय. येयलो फ्रेंड घराको येयले न्हू होय. जाल्यार पिता नाजाल्यार म्हाका सोर जाय म्हूण ना कशें जाल्यार डेली पिली आनी म्हाका सांगता मरे तूं सोरो ना जाल्यार तूं पंगड्याक म्हणून म्हाका होय. तेका येता आसतलो होय. म्हाका न्हू हांव म्हणजे फ्रेंड घराको येयले जाल्यार पिता नाजाल्यार पूण एक सांगू तुगे फ्रेंड घराक वचे केन्ना येताय ते तुगे डेली येताय डेली म्हणजे डेली पितो तूं ते येताय म्हूण तेका लागून म्हाका जाय म्हणटा एक्चुअली सांगपा म्हणल्यार मरे येसलो जावं जाय आसलो म्हाका तुवें पिता डेली पित्ते सो तूं पिता पित्ते पित्ते सोरना पण म्हाका जाता तूं बार जाता मरे घरा कडेन पूण हे कितें म्हाका बायल मुट्टी मरे मुन्ना मासले मून मुंगा मातशें म्हणजे ती मून चोयना खंयचोय रावंड आसता तो रावण तेका मरे बायल म्हाका मुन्ना मासले मून केन्ना येता रातचे येता केन्ना वयता दिसा वयता ते भाशेन म्हाका बायल जाय ती पळय येयली सकाळीं गेली अशें म्हणजे ते जेजेर कोण गेले बसतले बायलांक गेले होय. दीस गो फेरे 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 मुगेली हय मुगेली चेडू तशें रे हय. दिसा खूंय पावता तेका खबर ना तेका लागून. रातची मागीर येता घोवा तशें ते भाशेन ती पळय येयली सकाळीं गेली कळ्ळें न्हू हे म्हाका ती चेडू आहा पळय ते आमगे हे ना रे ताज महाल चल ती म्हाका सांगू ते ताज महाल कोणे बांदलेले कोणी मारलो म्हणजे सारकें बांदून ना वांकडी जालां बांदून सांगता ना ना वांकडी जाल्यार सांगीत कोत्ता म्हणा होय ताज महाल आनी वांकडी जाता होय तसले बांदून करताले होय. कोण हे म्हाका ते आमगेले आतां धाटली चोड मोगाडू काय भायलो धाटली दोयाळू काय भायली दोयाळू अरे दादली दोयाळ मरे कित्याक म्हणटा तूं अरे दादली इतले दोयाळ सर मोगाळ मरे बायली म्हाका येवपाच्यो बायल कित्याक जाली? बायली मरे अरे भायलेच्यान चोवपाक जाता तेंका मरे एक शीर घालता अरे नाटकाय नाटकायेचो पोट आहा तेंका बायलां, बायलां. होय बायल मरे चोय बायल दुसरी बायली पळय बरी न्हेसत न्ही होय. तेंका रोखडी पूण नाटकाय जाता गळो पडटा. गळो पडटाय होय. आनी बायल मरे एक असले येलो टी शर्ट घायले न्ही होय. तेंका मरे गळे फुंटाय होय. आपणे येलो टी शर्ट घालचे सारकें. होय आणि ही जी बायल त्या खाटल्यान चोयना ऑरेंज घालून होय. ती चोयली न्ही होय. ते चोयली न्ही तेंकाय दिसता आपणे ऑरेंज टी शर्ट घालपा म्हणून आनी केस 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 बरे केल्यार तेंची हेच्या भाशेन न्हू होय. जाल्यार तेंचे दोळे फुंटाय भायर सामके पोट्टी चोवपाक दुसरी भायर बरोवन न्हेसलो ताका चोवपा जाय केन्ना चोवपाक जायना हय. आमच्या दादल्याक कितें दादल्याक कितें कोणालीय बायल आसूं तेंका बरी दिसता कोणालीय बायल बरी दिसताय तेंका सारकी लायक आमकां तसली नाटकां जाता येना. आनी आमगे बायल सोडून आमगे बायल ना हय न्हू होय आनी लोकांनी बायल म्हण तूं पडली समजली होय. आमी रोखडे भितर आग घालूं वयता उठावपाक ते उठावपाक वयता. आनी आमची बायल पडत न्ही होय. आमी कितें म्हणटाय कितें म्हणटाय? गड्डेला उठना लाज नाका चय जायना उठ मुका ती लायक म्हणटाय इतली दोयाळ आमी दाखले न्ही रे दोयाळ दादली आमी रोखडे आग घालताय देवा नाय आमकां धाकट्यान दिला काळीज कितली बरी दिला कितें जालें मोबायल रिंग जाता हा वय
आमगे मरे तिथी वारे सुर्याने घासवान हॉस्पिटल हारे होय हा हॅलो Yes. What your thoughts on the Comedy King Agustin Naik on the national champion Louis Bachchan Haka. रेस्टॉरंट चलोवपी लोकां नोट करा रेस्टॉरंट चलयता जाल्यार असले स्मायली फेस हे दोगांक पळय कितले स्मायली फेस आहा आनी वॉर्म वेलकम करून लोकांक तेंच्यांनी जेवण दितात त्या भशेन लोकांक सर्व करप तेन्नाच लोक दुसरे फाटी येतले बरे बरे स्मायली फेस घेवन तर नुस्त्या हांगासर काफ्रेल आसा जेवण घेवया आमी आनी खंय मातशें शांतपणे वचून खावया चिकन इसवण फ्रायड इसवण गोवन टेस्ट करया हे काडया आनी हे चिकन कितें बाबा चिकन 65 सुंगटां रेशाद का बालचाव टेस्ट करया आनी हिंगा पुलाव आसा पळयात पुलाव घेवया इल्ले कितें खूब घाल रे भरपूर इल्ले इल्ले कोण खाता आनी हिंगा शाकोती कसले हे मटन शाकोती आसा हांगासर बरो वास येयलो कितले लोकांक रूच येयले हिंगा सरपतेल खावपी लोकांक सरपतेल समर फेस्टिवल फॅमिलीपणे ऑर्गनायज केले पळय आतां तेंच्यांनी बी हांगासर येयल्या मेळयता तांकां सगळ्यांक वय जुलियो बाब नेक्स्ट इयर चड एडवान्सान तुमकां नोटीस दितले जुलियो बाब कशें दिसलें हे फेस्टिवल बरो दिसलो आमकां पळोवन स्टॉलांय चड आसा आमच्या आमी नेक्स्ट इयर तुमकां हेज्यान बरो करून दाखयतले इन फॅमिली सो काम आनी आमचो पळोवपाक तुमी यो फॅमिली नेक्स्ट इयर आमी एडवान्सान तुमकां सगळ्यांक सांगतले थँक्यू जायतो लोक हांगा आमच्या हेका आपलो जायतो लोक आनी म्हाका फुडल्या हेका आनी जायतो येवपाक होय आमचे होय आमकां परमिशन्स मेळपाक मातशें टायम जालो आनी नेक्स्ट टायम आमी ट्राय करतले लायक फूल क्रावड होय हॅलो वेरी सिमो आनी आमी क्रावडाक पळोवन बरें हॅपी जालें हिंगा कित्याक असलो बरो व्हडलो ग्रावंड आहा आनी आमी तुमकां सांगता नेक्स्ट इयर फॅमिली बरो हेच भाशेन व्हडलो ग्रावंड आमी बूक करतले आनी हेच भाशेन आमी फंक्शन करतले गोवा डे लायक सो नेक्स्ट इयर आमचे तर सगळ्यांनी नेक्स्ट इयर येवची फॅमिली तर आमी आतां जेवण टेस्ट करया मायक केटरर्सांचे तर हांगा आहा पळया गोवन सॅलड कॅबेज टोमॅटो ग्रीन चिलीज तर एक इसवणाचे पोस्तां घेवया पोटान जायना जाल्यार पुरो रे बाबा हे सगळ्या फुड्यान खावचें पडटा म्हणजे आतां हे कॅटरर्सांनी म्हाका स्पेशल ऑफर करून हे जेवण ऑफर केला थोडे थोडे जाग्यार इल्ले खाल्ले पण आतां सांजच्या टायमार आनीक भूक लागल्या इसवण काफ्रेल सुंगटां पुलाव बरें ओडटा आयज कोणाक सांगनाका तर देव बरें करूं हांकां टेस्ट करून पळोवया टेस्ट बरें उरतलेत न्ही प्रॉन्स प्रॉन बालचाव रेशाद दोन भशेन आहा तर हांचे कॅटरिंगान हांव वचून जेवण स्पेशल टेस्ट करतलो किचन दाखयतलो तुमकां आनी भरपूर जेवण थिंगा खावपा सारकें आहा पळय इसवण पळय एकदम नायस बॅलन्स परफेक्ट नायस एंड सॉफ्ट प्रोफेशनल शेफ उरताले तेन्ना अशें कामां जाता नाजाल्यार खंय जाता
एकदम बेस्ट हा जेवण जाता जाल्यार तुमी ट्राय करून पळोवपाचें. नेक्स्ट इयर हांगा फंक्शनां येवपाचें आनी दुवर घालपाचें. समर फेस्टिवल पयले तुमी? फेस्टिवल पयले न्ही? फेस्टिवल बरो जाला समर फियास आनी असो जायचो आनी फुडल्या वर्सा लोना परतून येचे हें आमगे मागणें. आनी फॅमिली बी येवपाय सगळ्यांनी? फॅमिली आतां जुलियन म्हाका तिकेट दिल्या येतो हांव परतून. तिकेट तुका दितलो हांव यो तूं. तिकेट चड म्हारग ना, 5 पावंड सगळ्यांनी काडपा ना आतां जुलियन लागून येतलो हे पाटी. थँक्यू. ओके ओके एन्जॉय घे. आनी एक केटरिंग आहा. हेंचें जेवण टेस्ट करपाक हेंच्या रेस्टॉरंट वचून टेस्ट करतलो हांव. आतां पोट भरलेलें आहे म्हाजें. रेस्टॉरंट नाव कितें तुमगेलें? Down the street, डावन द स्ट्रीट न्ही? Hounslow High Street. हॉन्सलो हाय स्ट्रीट. Just next to Costa Coffee. केटरिंग करता तुमी? Yeah, we do catering as well. कोते आम्ही. कोंकणी बाबा, कोंकणी. Anything else that you want? No, no, English. ऑल रायट. तशें जाल्यार येवन पळयता तुमच्या रेस्टॉरंटान आनी जेवण चॅक करया, टेस्ट करया, लोकांक दाखोवया Okay, sure. कितें आहा तुमचें. Absolutely. गोंयचें जेवण आहा ओरिजिनल? आमगे सगळें आहा जेवण. सगळें गोंयचें आडमास, सरपटेल, काटलेश पाव, रानदुकरा मास. रानदुकरा मास. तर गोंया आतां तुमी रेस्टॉरंट नाव कितें म्हटलें? आमगे रेस्टॉरंट नाव डावन द स्ट्रीट, हांसलो आहा. Down the street. ओके. नेक्स्ट टू ऑपोजिट श्री कृष्णा वडा पाव. मेवा तर मेवचे नेक्स्ट इयर. थँक्यू. Thank you. तर बार्बिक्यू चालू आहा हांगासर. बरे बरे जेवणाचे तुमकां वास येतलो. बरो बरो जेवण पळयतात. भूक लागतले. आतां कितले तरी लोकांक भूक लागले आसतले. कितले लोकांक भूक लागले बाबा कमेंट सेक्शनान बऱ्यात आनी सांगात काय बरें ना तुमी लसतात बरोवपाक. पळयात वळखले तुमी सिंगर हो आतां फ्रँकी बाब. बरी बोगलो म्हाका मुगे उमेद तरी निवळापा दिल्या. एक चेडू जाता तिंगा बायल कट डाव मेली. आग उमेद सगली हांगात उरलोय. चेडू कोणाय दिसती पडली बरी चेडू न्ही. बारीक शिरांतल्यान कितें जाते अशी दिसता म्हाका. दुसरी पण काजार जाता म्हूण हे चेडू जालो आहा ते म्हणटा आपण काजार जाता. ओ तोर कामगिरी 4 सब्जेक्ट फेल झाले. होय बाय.
रिनोव्हेट केल्या रिनोव्हेट केल्या इंग्लिश बरी केली होती होय. पण कोण ती असं न्हू ना केन्ना घराकडे बसून कोतरी हांव केन्नाची म्हाका दोंगरा वयत म्हणून ना घराकडे बसून कोता घराकडे बसून कोता टाइम मेळटा बिहाइंड माय बॅक फ्रंट फेस होय, होय. आणि काउंटिंग ऑन द फिंगर म्हणल्या कितें गो तू काम घे बोटांचे मेची होय. आणि प्लीज रिवाइंड म्हणल्या मुचे तू कित उलयता म्हाका समजलो ना तू पोतून उलय होय. आणि क्लोजिंग माय फोन म्हणल्या आतां मुगेलो फोन बंद कोता जेनेट हा? सांगू तुका रागा जायना का ना तू गोंय असतो मगो हेच्या बरी इंग्लिश उलयताले ही तुटलो इंग्लिश मगो तुगेली हे स्वाद हा गो सुवादा मुचे अगुस्तीन म्हाका सांगू हांव ह्या खांदी हुच कंट्री इंग्लंड आहे म्हाका इंग्लंड आहे बरे होय. आमी इंग्लंडा पड इंग्लिश पड उलयताय न्हू लोक प्युअर इंग्लिश पड उलयता न्हू आनी आमी पड इंग्लिश उलयताय न्हू होय. आतां आमी कात तुगे कात होय, brown हाती. एशकोन लोकल कात बी एशकोन आसनाय होय. रे तेगे इंग्लिश कितें कितें? कितें उलय. यू का होय. यू गो होय. आय गो यू गो ही गो होय. मदें म्हणटा बस चुकोन मुगो कोण गो मदें म्हणटा बस चुकोन मुगो आय एम गेटिंग लेट गो गाता मगो होय होय न्हू? काजारी गो कित रे काजारी तू आणखी उलयत रे तर आता जेवणाचे बाकीचे जेवण पळया कितें कितें आहा हिंगा मेन्यू लायिल्ले आहा पळय शाकोती 5 पावंड सोरपोतेल 5 पावंड चड म्हारग ना डिलायट ऑफ गोवा हांकां अवॉर्ड बी मेळ्ळा आतां पळय 5 पावंड चडशे 5 पावंड 2.5 पावंड चेरीस पाव 5 पावंड मागीर मद्रास फ्लेवर आहा हिंगासर जर मसाला डोसा उत्तप्पा मेंदू वडा हे सगळे हांगासर हे सगळे मेळटले तुमकां हांगासर गोंयचे जेवणा फुडें बाकीचें जेवण कोणाक नाका जातलें पण भायले जे आहा तांकां हिंगा 5 पावंडांनी एक डबो दवरलेले आसा घेवप आनी चलप आनी पयशे दिवन हांगा बार्बेक्यू चालू आहा फ्रेश आहा हा बरो वास येयलो खावपाचे भरपूर ऑप्शन आसा चड म्हारग बी ना जेवण रिजनेबल प्रायस आसा हां बरें ओके ओके थँक्यू खूप जण वळखतात दॅट्स ग्रेट Welcome to Ruchi UK. Hello chef, Goan, how are you? Welcome to Ruchi, how are you chef? Welcome. Thank you. What do you like chef? What you have? We have sannas, we have croquettes, we have lollipop, we have prawn masala, sausage meat, sorpatel, amche kafias, Yes. we have Pura option. contract bread, we have pork belly on the barbecue. नाव किती बाय तुमचे माझे नाव तान्या आणि माझं गोवा शेफ फ्रांसिस्को आणि आम्ही गोंयचे रुची UK म्हणून हांगा आमचे इव्हेंट्स करतात काजारांत करतात बर्थडे पार्टीज आमी इव्हेंट्स हांगा करता सगळे आणि आमचे सगळे काबार जाले एज यू सी इन द स्टॉल कितेंच ना आमचे सगळे जेवण काबार जाले आयज आणि आमी इव्हेंट्स फुडें वचचे अशेंच गोंयकारान आमचे ट्रेडिशन फुडें वचचे थँक्यू बरें तर नेक्स्ट इयर आनी चड जेवण घेवन येया तर तुमी येस ऑफकोर्स ओके थँक्यू व्हेरी मच बरें थँक्यू बाब नेक्स्ट सगळ्यांनी हिंगा येवन हें केलें म्हणून हांव चड हॅपी आनी आमचे सगळे काबार जाले आनी होयच आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक सपोर्ट करचो म्हणून पयलेच म्हणून थँक्यू म्हणटा गोंया हुंय तुमी गोंया आमी मेर्शे मेर्शेचे आनी मेशी ओके मेर्शेकार चोयता जाल्यार कमेंट सेक्शनान बरोयात ओके थँक्यू व्हेरी मच बरें कितले क्लीन ग्रील बी आहा थिंगा काफ्रेल बसपा लागला हिंगा पोक स्लायस आहा स्टेक्स मागीर हिंगा पॅप्स आहा पॅप्स म्हणजे चेरीज पाव कटलेट पाव कालेज पाव कटलेट पाव कालेज पाव कालेज ब्रेड सॉसेज ब्रेड सॉसेज ब्रेड फास्ट फूड खावपाक कटलेट पाव 5 pound and sausage 5 pound कटलेट which meat कैसा beef beef pork beef and pork नी गोंयचे रुची फॅमिली मेलो न्हू ओके बरें देव बरें थँक्यू हे पळय हांगा सॉलिड आसतलें हेंचें जेवण बरें टेस्टी आसलेलें
रुपये जेवणाचे मेनू. बिग फिश काय बिग फिश 8 पाउंड 20 पाउंड सी फूड प्लॅटर. Party time, let's dance. See you after the break. At the Ireland Festival or something like that, right? You remember that? But before I go, I'd like to introduce Darren on the bass, Chris on the drums, Caroline on vocals, and me on everything else. And hope to see you very soon. Join us on Facebook, Twitter, Instagram. Just look for Oliver Sean Band and we'll be there. Good night, I love you all. Bye. Yeah, when you find the one you love, gotta make sure that you love them right. When you find the one you love, I got a girl that compliments my fly, and when it goes down, I know she gon' ride. I finally got somebody I can call mine. My one time for the one time. I got a girl that compliments my fly.
व्हिडिओ तुमकां कशे दिसले ते म्हाका कमेंट सेक्शनात कळयात आणि जाता जाल्यार तुमच्या फ्रेंड सर्कलान व्हिडिओ शेअर करात.